साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्याकडे धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. दोन ग्रूप आसा, त्या ग्रुपांनी सांगले की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावा गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूजरूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना अजुनकर तुमकां येवकार दिता. तुमकां खबर आसा, स्वताच्याच घरान स्वताच्याच पक्षाच्या महिला खासदाराची स्वताच्याच सचिवान मारपीट केली. हे प्रकरण आयकून तुमकां अजाप दिसतलें. हे विशीं अदीक म्हायती जाणून घेवपा खातीर आमी आज सुशांत गावस हाचे कडेन. आपाची राज्यसभा खासदार आणि महिला आयोगाची मुखेली स्वाती मालीवाल हाचेर फाटल्या कांय दिसांनी कोणे तरी मारबडाई केल्ली खंय आनी हे प्रकरण बरेंच तापिल्लें आनी ताचेर कसलीच कारवाय जावंक नसली खंय असो आरोप गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केलो. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान हाचेर कित्याक उलयलो ना असो प्रमोद सावंतान ताका प्रस्न विचारला. ही तुमकां सविस्तर बातमी 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. ते भायर आनीक एक म्हत्वाची अपडेट जी की गोंयची एक फार्मा कंपनी इंडेको म्हणून तांणी नोकऱ्यां खातीर महाराष्ट्राच्या बोईसर हांगा मुलाखती आयोजीत केल्ल्यो खंय. हे प्रकरणा वयल्यान सद्याक गोंयांत बोवाळ पडला. गोंयच्या विरोधकांनी हाचे वयल्यान सरकाराचेर फार पेटयल्यात. महाराष्ट्रांतल्या लोकांक हांगा हाडून नोकऱ्यो दिवचे पेक्षा गोंयचे जे बेकार तरणाटे आहात तांकां नोकऱ्यो कित्याक दिनात असो तरेचो एक प्रश्न तांच्यांनी उपरासला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगिल्लें की गोंयच्या कंपन्यांनी गोंयकारांक प्राधान्य दितले अशें म्हणिल्लें. तेन्ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हातूंत हस्तक्षेप करून ह्या कंपनीक गोंयांत मुलाखती घेवपाक सांगच्यो आनी गोंयकारांक नोकऱ्यो दिवच्यो अशें आव्हान गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला. ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली 7च्या बुलेटिनान. गोंयांत सद्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाय जाल्ली आसा आनी त्यान भायर गोंयांत आशिल्ल्योच कंपनी जर भायर वचून अशे इंटरव्यूज घेवपाक लागले जाल्यार आमचें कितें अशें गोंयकारां मदीं आतां प्रस्न उपरासपाक लागला. फुडें आज दिप्ती कडेन ताचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया. कालूच सिंगापूर एअरलायन्स विमानाक अचानक टर्ब्युलन्स जाल्ल्या कारणान 1 मरण आनी 30 प्रवासी जे आसा ते जखमी जाल्ले आसात. हे विमान जे आसा ते लंडनच्यान सिंगापूर वताले, मात टर्ब्युलन्साक लागून तांकां इमर्जन्सी लँडींग बँकॉकाक करचें पडलें आनी मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे त्या विमानान आशिल्लो 73 वर्साचो जाणटेलो ताका मरण आयलें. घडये टर्ब्युलन्साक लागून ताका काळजाचो आताक आयिल्ल्याचो दुबाव उक्तायतात येतात. तशेंच दुसरी एक बातमी आसा ती म्हळ्यार दिव्यांग विद्यार्थ्यांक खंयचीच शिक्षणीक संस्था इयत्ता 12वी मेरेन प्रवेश न्हयकारूंक शकना. अशें जर केलें जाल्यार दिव्यांगा खातीर जो कायदो आसा 2016 वर्साचो ताचे अंतर्गत तांकां दंडात्मक कारवाय तांचेर जावं येता त्या शिक्षण संस्थेचेर. अशी जी म्हायती आसा ती गोंय दिव्यांग संघटनेचे अध्यक्ष एवलिनो डिसा हांणी दिल्ली आसा. तेच प्रमाणे सगळ्या शिक्षण संस्थांनी दिव्यांग विद्यार्थ्यां खातीर 5% तरी आरक्षण दिवचें अशी तांणी मागणी सरकारा कडेन केल्या. आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार गोंयांत 27 मे मेरेन गडगडाटा सयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्ली आसा. आनी एक अपडेट आसा ती म्हळ्यार कोंकण म्हणजे आतां सद्या बायलांच्या आड जे गुन्यांव जातात तातूंत वाड जाल्ली आसा. तातूंत मागीर कोंकण रेल्वे आसूं किंवा खाजगी बशी तशेंच कदंबा ह्या विशींची जी म्हायती आसा ती बायलांचो एकवट हिचे अध्यक्ष आवडा वेगस हिणें हाचेर प्रश्न उपराशिल्लो आसा आनी तिणें सरकारा कडेन मागला की ह्यो ज्यो गुन्यांव घडटात ताचेर आळाबंदी हाडपा खातीर कोंकण रेल्वे एक दादलो आनी एक बायल म्हणजे RPF हें करची. तशेंच खाजगी बसींनी सुद्दां बायलां खातीर प्रवास करता आसतना सुरक्षेच्या दृश्टीन कितें तरी पावलां सरकारान उबारची अशी तांणी मागणी केल्ली आसा. दिप्ती, म्हाका एक सांग, आतां तुवें सांगलें विमानान टर्ब्युलन्स येवन 30 जाणांक जखमी जाले. टर्ब्युलन्स येवप आनी जर ह्यान फुडें विमान आमच्या व्यवसायांक लागून म्हायती खातीर टर्ब्युलन्स येयले जाल्यार ताचे पसून सेफ्टी कशें कितें घेवप? सीट आतां विमानान आमी बसता तेन्ना सीट बेल्ट म्हणजे थोड्या वेळा खातीर काडचें पडटा. सो आमचे सेफ्टी खातीर आमी अशें टर्ब्युलन्स बी जाता तेन्ना खंय पयस प्रवास करता तेन्ना प्रिकॉशन्स घेवपाची गरज आसा. दिप्तीन बरे तरेन 3 बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा. आतां ह्या फुडें ऐश्वर्या कडेन ताचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया.
कोंकण रेल्वेन सध्या खर तिकेट तपासणीचेर भर दिला. कोंकण रेल्वेन आतां मेरेन दंडांतल्यान सगळ्यांत चड म्हणजे 2.69 कोटी रुपया वसूल केल्यात. रेल्वे प्रवाशांनी योग्य आनी वैध तिकेट घेवन प्रवास करचो अशें आवाहन कोंकण रेल्वेन केलां. आनी दुसरी बातमी म्हटल्यार म्हापशा गिरी ग्रीन पार्क जंक्शना कडेन मुख्य उदका पायपलायन दुरुस्त करतना हजारांनी लिटर उदक फुकट गेला. ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां साताच्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटल्यो. ऐश्वर्यान सांगिल्ल्या प्रमाण ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. आतां ह्या उत्तेजा कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळय. आयची एक म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार काणकोण चावडी बाजारांतलो जो पब्लीक टॉयलेट आहा तो फाटले 15 दीस जाले बंद आसा आनी हाका लागून जे बाजारांत येवपी जे लोक आसात किंवा जे पर्यटक आहा त्यांची गैरसोय जाल्या. तशेंच ते वाठारांत सबंद घाणीचें साम्राज्य जालां. ताका लागून पालिकेन हातून लक्ष घालून बेगींतल्या बेगीन तो पब्लीक टॉयलेट आसा तो सारको करचो म्हूण थळाव्यांची मागणी आसा. दुसरी बातमी आसा ती म्हळ्यार आयज म्हावशे सत्तरी एका घराचेर झाड पडलें. सुदैवान त्या घरांत कोण नासले, ती सगळीं आपल्या सोयऱ्यांगेर गेल्लेली आनी सकाळीं येवन पळयता जाल्यार घराचेर फाटल्यान झाड पडलां आनी तांच्यांनी मागीर उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार येवन तें झाड कापलें. पूण लुकसाण कितलें जालें हाजें कारण आजून कळूंक ना. कितलें लुकसाण जालें तें ताजो कळूंक ना. आतां तिसरी बातमी म्हळ्यार जे वास्कोचे जे अर्बन हेल्थ सेंटर आसा ते शिफ्ट करपाचें आसा. सद्या ते आतां ओल्ड RTO ऑफिसान आहा वास्कोच्या. आतां ते अपना बाजारान शिफ्ट करतले. हे विशीं जी कावन्सिलाची मिटींग घेतल्या उपरांत हो प्रश्न सुटावो करतले म्हूण नगराध्यक्ष गिरीश बोरकरान आमकां सांगलेलें आसा. तर ह्यो तिनूय बातमी तुमी आयच्या साताच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. तर ह्यो आशिल्ल्यो आतां पर्यंतच्यो कांय म्हत्वाच्यो बातम्यो. आनिकूय बातम्यो तुमकां साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. आनी 8:30 वरांचेर आमचें टॉप 25 हें बुलेटीन आसता. हातूंत गोंया सयत भायले तुमकां बातम्यो आमी दाखयतात. तेय तुमी मुजरत पळोवचे. इतले म्हणीत न्यूज रूम हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हिरण्येश आडाळकर आनी नितीन गंगावणी सयत हांव संजना अंजुनकर. साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडलीं नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. दोन ग्रूप आसा त्या ग्रुपांनी सांगलें की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावा गोमंतक TV.